आमी हांगा शिटकावणी दिता तांकां मंत्र्यांक की मंत्र्यांनी हें विधान गोंय मुक्ती पेक्षा ओपिनियन पोल मोठो हें विधान 26 जानेवारी पर्यंत फाटीं घेवन तांणी जर जनतेची माफी मागली ना जाल्यार त्या वता त्या कार्यक्रमान गोंयभर तांकां काळे झेंडे गोवा सुरक्षा मंचा तर्फे आमी दाखयतले। तांणी 26 जानेवारी पर्यंत दिलगिरी व्यक्त करची आनी गोमंतकीयांची माफी मागची अशा प्रकारची मागणी आमी हांगा करता। पूण जेन्ना गोंयचें लिबरेशन जालें तेन्ना देशाचो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेरून एक स्टेटमेंट काडलो की द इंडिपेंडन्स ऑफ इंडिया इज नाव कंप्लीट विथ द लिबरेशन ऑफ गोवा। अशेच भशेन म्हाका दिसता की गोंयचें लिबरेशन ओपिनियन पोल विक्ट्रीचेर कंप्लीट जालें। I have a right to my opinion and I have a right to express my opinion. There are many people in Goa who have this opinion and we don't have to be apologetic about it. हे जे उलयतात पळय आनी हे जे कोण शापातां सांगतात आमकां आमचो राष्ट्रवाद म्हणल्यार खरो महाराष्ट्रवाद आनी सांगचे ओपिनियन पोलाच्या टायमार आनी कोणाक मत मारिल्लें न्ही, कोणाक शापातां सांगतात आनी आमी ब्लॅक फ्लॅग दाखयतले। हांव ओगीच कोणा कडेन माफी मागचो, हांव देवा कडेन माफी मागूंक शकता आनी म्हाका निवडून दिल्ल्या लोकां कडेन हांव माफी मागूंक शकता आनी कोणाक माफी हांव मागना। आनी हें म्हजें ठाम मत आनी कितें जर दाखोवपाचें आहा ब्लॅक फ्लॅग आनी प्रोटेस्ट करपाचें आहा 26 जानेवारीक हांव तुमकां रावता। चल येया तुमी कोण आहा ते, वी वील अवेट यू बट दीस इज माय क्लॅरिफिकेशन। आनी आमी स्वातंत्र्य सैनिकाचो अपमान करूंक सोदना। स्वातंत्र्य गोंयचे मुक्ती संघर्शाचेर हांचे सगळ्यां परस चड असोसिएटेड आमची फॅमिली आहा। म्हाका लिसांवां हांचे कडच्यान दिवपाची गरज ना।